आज जर गोविंद ह्या जाग्याचेर पाविल्लो आसत जाल्यार तातूंत विष्णू वाघाचो वाटो आसा अशें हांव वेळाचेर म्हणत. आनीक अकस्मात आमकां दूख जाता की असो एक व्यक्ती एक आमचो भुरगो गोंयचो इतले कवळे वयाचेर गेलो म्हणून आमकां दूख जाता. म्हाका दिसता गोंयाक ताजी अजुनूय गरज आशिल्ली, बट दैव सुयोगान ते आदी ह्या संवसारांतल्यान अंतरलेले आसा. त्यावर असिस्टन्स रिक्वायर्ड फॉर विष्णू सूर्या वाघ म्हणजे त्याचे बॉडी हाडपाक लागून दॅट वी विल गिव 100% असिस्टन्स आमच्या कडल्यान. आनी ऑलरेडी आमी मुवमेंट चालू केला. आय ऑर्डर माय ओएसडी टोल्ड हिम दॅट यू टेक केअर. उपसभापती ह्या पदापर्यंत तो गेला. दैवगती त्याच्या बाजूने असती तर कदाचित तो त्याही पुढे गेला असता, परंतु आयुष्याच्या शेवटी एका असाध्य अशा आजाराने त्याला गाठलं. हांव नकळो म्हणजे एक तर पयलीं खरेंच रिलायबल असो सोर्सूय ना की जो सांगपाक शकता की खरेंच तांचो मृत्यू 8 तारखेक जाला. तो पयलीं जाला मागीर जाला अजून जाला हें सुद्दां म्हाका दिसता अजून आमकां क्लियर ना. पूण आमी तें आयकलां आनी ताचें कारण हांव नकळो, पूण फेसबुकार वा सोशल मिडियाचेर वेगळीवेगळी कारणां येतात. पूण ती कारणां एक तर तार्कीक दृश्ट्या एक जो एक मनीस रॅशनलिस्ट वा बाकीचे हें आसा त्या प्रमाणे ती त्या कसल्याच तर्काक धरून सुसंगत न अशी कारणां जी दितात उलट सुलट तितून कितें तरी काळें बेरें आसा अशें म्हाका दिसता. आनी तांकां हांगाल्यान जेन्ना सावथ आफ्रिका शिफ्ट केलो तेन्ना तुमकां काय इन्फॉर्मेशन दिवन आहलें ना, म्हाका फक्त खबर आशिल्ली की तो मणिपाल हॉस्पिटलान आसा आनी ताजे कडल्यान ताका 3 तारखेक 2 तारखेक असो कितें तरी सकाळीं एअरपोर्टा वयल्यान तो बॉम्बे गेला हें हांव जाण आशिल्लो. पूण बॉम्बेच्यान म्हणजे मुंबयच्यान मुखार खंय गेला हें आमकां कांयच खबर नाशिल्लें.